आम्ही खाऊया तुमकां शेअर करूया तुम्ही या मागीर एक दीस कितें जालें हांवें अंकिताचो रेस्टॉरंटान कुल्ली फोडली ठाक करून आनी ती कुल्ली अशी उसावळी हाक तुजें कितें कितें आहा तें सांग मगो तुज्या व्हिडिओन. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज, आता आमी आसा पेट्रोल पंपार येपाय हवी घालता पेट्रोल. आणि आयज आमी चलली लंचाक पेडणेम सायडीक. आणि आता हांगासान सारखे 12 किलोमीटर आहा आणि आमच्या घरा कडल्यान ते रेस्टॉरंट 20 किलोमीटर आसा. खूब दीस जाले आमी वचपाक सोदताले पण पावसाक लागून आमी वचपाक पावूंक नासले. सो आयज मातसो वेदरूय बरो आहा त्या खातीर रवीक म्हटलें भायर सरया म्हणून जेवपाक खंय तरी. बरें जालें न्हू, म्हाका आयज जेवपाक व्हरता. ये मज्जा. ओके सो गायज आयज आमी येयल्लेली आसा खंय गो? भूमिपुत्र पेडणेम. ओके सो भूमिपुत्र आयकून तुम्ही म्हणटले हे आनी कसले रेस्टॉरंटान तुम्ही येयला? भूमिपुत्र म्हटल्यार लोक पयलींच बेजार जाता. ना तशें कांय ना, तुमकां पावरफूल दाखयता. आयज रेस्टॉरंटान येयल्या पण आमी हांगा बेस्ट फीश थाली मेळटा. पहले टेस्ट करेंगे बाद में बताएंगे ना. आमी बेस्ट तुमकां हें करिना, पयलीं तुमकां दाखयता कितें आहा पळय तें. आनी हांगालो सेटअप बीन कास्ताद आसा. आमच्या घरा कडल्यान 10 किलोमीटर आसा हे रेस्टॉरंट सारकें. आनी बरें सेटअप केला, त्या वाटेन बसोंक बीन मेळटा, बरें आहा, टू गुड. सो गायज, आमी न्हू आतां स्टार्टर बी कांय ऑर्डर करूंक ना कित्याक की आमी आहा दोगांच जाणां न्हू. आनी मागीर स्टार्टर खावन न्हू पोट भरता. मागीर थाली आमी ऑर्डर केल्लेली आसा. हांवें केला किंगफीश थाली आनी अवीन केला प्रॉन्स थाली. मागीर ती म्हाज्या पोटान वयची ना, म्हाजें पोट आहा पयलीं धाकटुलें. आनी नेरावी हय तर तूं जाणा न्हू कशें कितें आसता तें. जाणा बेश्टें वेस्ट जावंक जायना अन्न. हय. आनी गायज पयलीं आमी टेस्ट करतली कशें कितें आहा तें, मागीरूच आमी तुमकां सांगतली बरें आसा काय ना तें. तें पळय फाटल्यान कितें आहा पळय तें बरें गेलां पळय, प्लेटी लायल्या आनी टू गुड. सो तुवें डायट कोक घेतल्या? डायट कोक घेतल्या. आवय बरें व्हडले फलाराचें मगो तूं. तुमकां तर खबरच आहा न्हू हांवें साखर सोडलेली आहा. मागीर कोक मगो ती ना, कोक पियाली काय मातशी रूच येता, मातशी. ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता ही थाळी कास्ताद आसा सारकी आनी बरी प्लेट तेंच्यांनी हें केल्लेली आहा पळय. ओके सो म्हाजी थाली आसा प्रॉन्स थाली, रायस आसा पळय, कितें म्हणटा तें आमची ग्रीन सॅलड आसा, गुलाब जामून आहा, भाजी आसा, तिसऱ्यो आसा, कुल्ल्यो आसा, किसमूर आसा, कडी आसा, सुंगटां आसा, रायस आसा. हाक तुजें कितें कितें आहा तें सांग मगो तुज्या व्हिडिओन. सो गायज, म्हाज्या थालयेन कितें कितें आहा तें तुमकां हांव दाखयता. सो गायज, म्हाज्या हितूर आसा शीत, इसवणाचे पोस्त बरे मोठे आसा, ही जावन आसा कडी, ही किसमूर, ही कुल्ल्यांचे, तिसऱ्यो, कॅबेजची भाजी, गुलाब जामून, सोलकडी, पिकल आनी सॅलड. आनी हेका सारकी रूच येयल्या. केन्ना खाता कशें जाला न्हू रे हवे. भूक लागल्या न्हू सामकें. चल चालू करुया मगो. हय चल चालू करुया. सो गायज फूल पावर आता जेवण ट्राय करूया आमी. ओके सो आमी खावया तुमकां शेअर करूया तुम्ही या मागीर. आनी हांगा कितले बील जाता पळय तें तुमकां सांगता. हांगाली थाली खंय सारकी सवाय कितें तें तुमकां मागीर दाखयता. सद्या पयलीं ट्राय करूया. करवा आगता सो गायज, हांव न्हू आतां पयलीं कडी ट्राय करून पळयता कित्याक की हुमण सारकें इम्पॉर्टंट. हुमणूच बरें ना जाल्यार मागीर मूड ऑफ जाता, तुमकां तर खबरूच आहा. बरी आहा कडी. तुका कशी लागली रे? टू गुड. बरी आहा न्हू कडी? टू गुड. आनी सुंगटां पळय आवय डिलिशियस. टू गुड बेस्ट. आनी गाय शीत बी तुमकां खरें सांगूंक सारकें उनवणीत आहा. कितें म्हणटा हांवे? रायस बरो आहा, गरम गरम न्हू. बेस्ट आहा न्हू टेस्ट इसवणाचो. नुस्तें सारकें फ्रेश आहा. ओके सो गायज बेस्ट आसा जेवणाक खरेंच तुमकां सांगता. म्हाका जाल्यार लायक जालो. तुमी ट्राय करचें हांगा नको येवन. नुस्तें बी खरेंच फ्रेश आसा. नुस्तें बरें फ्रेश आसा. कडी लायक जाली म्हाका.
ओके सो तिसऱ्यो ट्राय करता आनी तुमकां दाखयता पळय हांगासर तिसऱ्यो आसा खूब कितें कितें आहा किसमूर बरी आहा लायक जाली आनी शीत फूल काबार केल्लेलें आसा आनी आतां म्हाज्या प्लेटीन कुल्ल्यो बिल्ल्यो आहा आनी तिसऱ्यो आहा कुल्ली हांव अवीक दितलें म्हाका कुल्ली खावपाक जायना भायर एक दीस कितें जालें हांवें अंकिताचो रेस्टॉरंटान कुल्ली फोडली ठाक करून आनी ती कुल्ली अशी उसावळी दुसऱ्याच्या टेबलार पडली टांट करून आनी सोड ते आमचे सबस्क्रायबरूच आसले आसोंक लागले सो तेन्नासून हांव कुल्ली अवॉयड करता खायना पण हांव खाता ओके सो गायज तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदता जाणा नो मॅटर वॉट ओके तुमच्या टेबलाचेर तुमी कितेंय दवरा म्हाज्या टेबलाचेर कितेंय आसूं यू नो वन लायफ कालच्या ब्लॉगान सांगता तुमकां वन लायफ एका लायफान तुमकां जाता तितलें एन्जॉय करा ओके तुमच्या दोन्ही पांयाचेर उबे राया जाय तें खाया जाय थंय भोंवा बायलेक घेवन भोंवा गर्लफ्रेंडाक घेवन भोंवा ओके फालतूर कामां करूं नाका जाय तें खाया जाय तें पिया दुरुपयोग करूं नाका पयशांचो यू नो लिमीट क्रॉस करूं नाका ओके स्मोकींग बीन तें तितून वचों नाका आयली लोक बियर पियेता ओके बियर इज नॉट बॅड तुमकां सांगता बियर इज नॉट बॅड बट यू नो लिमिटान लिमिटाचे भायर ना केन्नाय चुकोन एक मारले ओके फॅमिली वांगडा मारले ओके ओके आनी दीस व्हिडिओ इज स्ट्रिक्टली हे जे हांवें कितें म्हणटा ते स्ट्रिक्टली नॉट फॉर किड्स पयलींच सांगता तुमकां आनी ऑलवेज रिमेंबर ही एक लायफ तुमची एकूच लायफ ही ह्या एका लायफान तुमी जाता तितलें एन्जॉय करा जाता तितलें जगा ओके तुमी लोक कितें चिंततलो लोक कितें म्हणटलो तेजेर बिलीव करूं नाका सो वन लायफ यू कॅन एन्जॉय एवरीथींग इन लायफ पळयात सो आतां ऑलमोस्ट हांव काबार जावपाक पावला सारको न्हू भावाक कितें म्हणटा तुजें जावपाक जालें ओके परत एकदां सांगता वन लायफ ही जाता तितलें एन्जॉय करा कोणाचें घेवन बसो नाका खायात बियात एन्जॉय करा फाल्यां मरण गेलें जाल्यार कितें घेवन वयतले कांयच घेवन वयचें ना न्हू सो जाता प्रेजेंटान आहा तुमी जाता तितलें एन्जॉय करचें बस आनी गायज थोड्यांच्या न्हू थोड्यांक इतली जेलसी आसता सांगूं शकना आतां कोणा वांगडा कितें आसा तें पळयना तांकां अशें दिसता की एक टेबलार कितें दिसली जाल्यार तें मनीस वायट जाता पूण तेच फाटसून बरी कितली कामां केल्या पळय ती विसरून वयता एक्झॅक्टली आतां ही बाटली म्हणटा हांव तुमकां हितून आहा आतां एक ग्लास म्हणटा हितून आहा बियर ही बियर समज हांव पियाता जाल्यार ही बियर पळोवन न्हू लोक वाटेर केन्ना मेळ्ळो न्हू आवय तूं हेचेर टेबलार बियर घेवन बसलाय मरे आनी तूं लोकांक सांगता हेज्यो बाटल्यो उडयताय म्हणून सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयता म्हणून सिगरेटीचे पोतां उडयता म्हणून तुज्या ताटान आहले मरे तुज्या टेबलार बाटली आहली मरे ग्लास आहलो मरे म्हणटात बट कितें बरें करता पळय तें कोण पळयना आनी आमी तसल्या मनशांक इग्नोर आमी तसल्या मनशाक इग्नोर करता कित्याक जेलसी पीपल जेलसी पीपल कळ्ळें तुमकां सदांच जेलसीच आसता आनी म्हाजें एक म्हणणें आहा वन लायफ एन्जॉय जाता तितलें मरण गेलो काय मागीर कितें करूंक पावतलो गाडी चलोवंक पावतलो मोबायल घेवंक पावतलो कपडे घेवंक पावतलो ना तशें आहा तें सो एन्जॉय कुल्ली कास्ताक टेस्ट सारको तुमकां खरें सांगता कुल्ल्यांचे शेकचे हांगा खाया किलर बेस्ट सारके गायज हांगाच्यान व्यू पळयात काय बरें नीट रेस्टॉरंटांतल्यान रेस्टॉरंटाचो व्यू पळय काय बरो आहा पळोवपाक हांगाल्यान टू गूड सारको बरें दिसता पळय डोंगर सारकें नितळ गायज आमचें आतां जेवण बी जाल्लेलें आसा आनी आतां आमी वयता घरा म्हाका चलपाक सुद्दां जायना पोट सारकें टंब जाल्लेलें आहा आनी बरें आसलें जेवण टेस्टी सारकें सो तुमी हो पळोवंक शकता रूम हो 2 वर्सां पयलीं हांवें काय कितें पेंट मारलेलो आनी आतां हेजी हालत सारकी टायट आसा हांगालो सगळो मस्तीखोर गोवन्स बोर्ड काडलो आनी भायर मारलो हांवें ओके आनी हे सगळें पळयात तुमी सो चला हेजो करुया मेक ओवर सो फायनली हांव पावलेलो आसा घरा जेवन खावन आमी रेडी फूल पावर आनी मेन म्हणटा ते आयज आमी गेल्ले भुमिपुत्रा रेस्टॉरंटान आमकां कोणी सजेस्ट केलें आमी गेली आनी इट वॉज एब्सोल्युटली रायट जें म्हाज्या फ्रेंडान सांगलेलें तें आनी कितें तुमकां सांग
कितें तुमकां सांग आमच्या दोगांचे बिल कितले जालें तें आयकत जाल्यार तुमी शॉक येतली. ओनली 200 रुपीज ना सॉरी 200 400 रुपीज 400 रुपया. आनी इट वॉज अमेझींग. बरो आहलो टेस्ट. नुस्तें खाल्लें आमी, पोस्तां खाल्ली, सुंगटां खाल्ली, हांवें कुल्ल्यो खाल्ल्यो, तिसऱ्यो खाल्ल्यो. बेस्ट आहलो टेस्ट. म्हाका जाल्यार खूब लायक जालो सारको. ओके सो तुमी तर केन्ना थंय पावोंक ना जाल्यार तुमी वयचे, ट्राय करचे आनी मागीर म्हाका कॉमेंट करून सांगा की कशें आहलें पळय तें. आनी हांव आतां सद्याक काम करी, म्हाजें पेंटिंगाचें काम चालू आसा. सो तुमकां घालता ब्लॉग घालता अशें ना न्हू. हांव कितें करता तें आनी तुमकां दाखयना अशें जावंच शकना. सो कितें तरी करता चालू आसा, मागीर तुमकांय दाखयता, कितले पडले तेंय दाखयता, कशें करप तेंय दाखयता, सगळें दाखयता. आनी गायज कोणी आमचे व्हिडिओ पळोवन इलेक्ट्रीक सायकल डुडल घेतलेली आसा जावं कसलीच सायकल घेतलेली आसा कॉमेंट करून सांगा जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज करा. आनी दुसरी गजाल मेन म्हणटा पळय ती, बाय चान्स म्हाजे तर कोणा कडेन म्हाजो नंबर आसा, हांव तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता म्हाजो नंबर कोणाक शेअर करचो न्हू. कोणूय जावं, केदोय व्हडलो कोणूय जावं, नंबर विदावट माय परमिशन शेअर करचो न्हू. आनी दुसरी गजाल, म्हाजी बाय चान्स तर मॅसेजी लेट तुमकां रिप्लाय जाता जाल्यार समजपाचें तुमी, कित्याक हांव मातसो बिजी आसा. आनी तुमकां खरें सांगता, म्हाज्या फोनाचेर मोर दॅन 7,000 कॉन्टॅक्ट्स आसा, मोर दॅन 7,000. आनी म्हाजी वॉट्सॅप फीड सारकी अशी स्क्रोल करीत न्हू जाल्यार ती स्क्रोल जायत रावता. खूब जाणांक दाखयला हांवें. सो खूब मॅसेजी येता. सो प्लीज अंडरस्टँड करा म्हाका. आनी मेन म्हणटा पळय तें थोड्यांक अंडरस्टँड जायना. सो एटलिस्ट तुमी तरी अंडरस्टँड जाया. आनी व्हिडिओ ही एंड करच्या पयलीं तुमकां कितें सांगूंक सोदता जाणा, आयज काल ओके आयज काल फ्रॉड खूब चालू आसा. खूब चालू आहा. कॉल येता यू नो तुमकां लॉटरी लागलेली आसा, तुमच्या मोबायला वयल्यान आमकां 10,000 धाड, मागीर तुमकां ती फॉरवर्ड करता, जावं तुमचे बँकीचे डिटेल्स घाला, ते डिटेल्स दी, मागीर तुमकां हें लागतली मारुती स्विफ्ट लागपाची आसा. असले हेका तुमी यू नो हें करा, इग्नोर करा. कित्याक अशेंच इन्सिडेंट आमच्या एक सबस्क्रायबराक जालो आनी तेचे बाबडे अकावंटांतले 3 लाख काडले. तेणी आयज आतां 1 वर पयलीं कंप्लेंट दिल्या. म्हाका कॉल मारलेलो तेणी आनी ते रेकॉर्डिंग दाखयतालो. हांवें म्हटलें तुजे पयशे गेले, वच आनी पयलीं कंप्लेंट कर. कंप्लेंट केली, कार्ड ब्लॉक केले मोबायला वयल्यान. सो अशें फ्रॉड चालू आसा. सो प्लीज बी अलर्ट आनी असले बारीक बारीक हेतून फसो नाकात. OTP सांगू नाका, पर्सनल डिटेल्स शेअर करूं नाका. आनी चेडवां भुरगीं आमची इंस्टाग्राम आनी फेसबूक यूज करता, ही स्पेशली मॅसेज तांकां, प्लीज जाता तितले अवॉयड करा तुमचे नंबर खंयच्याच चेड्यांक दिवपाक. कित्याक आयज काल खंयसरूच कितें गॅरंटी ना, खंयसरूच ना. सो प्लीज बी अलर्ट. तुमी शिकलेली भुरगीं अलर्ट रावा आनी डू नॉट प्ले वीथ युअर लायफ. ओके आनी हें सांगून हांव ह्यो ब्लॉग हांगाच एंड करता आनी मेळटा तुमकां नेवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील दॅन टाटा, गूड नायट आनी सगळ्यांक बाय बाय.